दिल्ली सरकारान जो भर शिक्षणाचेर घाला त्या तरेचो भर खंयच्याच विशयाचेर घाल्लो ना। दिल्ली शाराचो 25% अर्थसंकल्प शिक्षणाचेर आसा। म्हण दिल्लीन 4.5 वर्सां भितर कितें शिक्षण मळार बदल जाला हाची माहिती शिक्षा ह्या पुस्तकान मनीष सिसोडिया हांणी मांडला। ह्या पुस्तकाचें उक्तावण आदले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हांच्या हातान जाल्लें आसा। मात दर राज्यान हें पुस्तक पावचें म्हण गोंयांत परत ह्या पुस्तकाचें उक्तावण आम आदमी पक्ष करपाचे आसात। RDXGOA खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। तर उमेद जाता सांगपाक की फाल्यां ऑनरेबल डेप्युटी CM ऑफ दिल्ली गव्हर्मेंट श्री मनीष सिसोडिया हांगा आसतले आनी ते आपली ही काणी लोकां मुखार दवरतले। शिक्षा हें पुस्तक आमी स्टेट लॉन्च म्हणून बिरेस्ताराक 19 तारखेर हॉटेल मांडोवीन पणजे हांगा सांजे 6 वरांचेर ही कार्यावळ आसा। सगळ्यांक आमंत्रण आसा। आम आदमी पार्टीचो मेन फोकस जो आसा तो एड्युकेशनाचेर। ही सगळ्यांक खबर आहा दिल्ली सरकारान जे राज चलता तातूंत जो भर एड्युकेशनाचेर घातला तितलो भर आनी इतले खंयच्या विशयाचेर घालूंक ना। आज जवळ जवळ 25% बजेट दिल्ली शाराचें सरकाराचें एड्युकेशनाचेर वयता। एड्युकेशनाची चड गरज आसा। आमच्या गोंयांत आमकां खबर आसा आमचे सारके आतां जे विलेज लेवलाचेर शिकलेले जेन्ना आमी हें करता डिफरन्सिएशन करता स्कुलां भितर की हे शाराचें स्कूल बरें आहा तितून बरें आहा आनी एक धांवपळ कशी जाता लोकांची ह्या स्कुलानूच आपल्या भुरग्याक वचपाक जाय घालपाक जाय। लोक पयशे खर्च करता आनीक बाकीच्या स्कुलांचो दर्जो कित्याक वाडोवंक जायना हेजेर ते आदारून हें जें पावल मारलें दिल्ली सरकारान आनी जितून भितर 4 वर्सां भितर 4-4.5 वर्सां भितर कितें परिवर्तन आयलें कितें सुदारप आयलें तें हे एका पुस्तकान जो मेन हितून जो मेन एक्टर म्हणल्यार जाता हें करपाक सगळें श्री मनीष सिसोडिया ताणें ह्या पुस्तकांतल्यान आपले विचार हें कशें घडलें ताचेर एक वर्णन केल्लें आहा। आनी हो बूक हें पुस्तक ऑलरेडी ऑनरेबल प्रणब मुखर्जी आदले राष्ट्रपती जे आसा तांच्या हातांतल्यान रिलीज जालें दिल्लीक। आतां ते दर राज्यांनी प्रत्येक राज्यांनी वयचें हो हेतू धरून आमी गोंयांत हें रिलीज करपाचें आसा। फाल्यां म्हणजे बिरेस्तार 19 तारीख मांडोवी हॉटेलांत सांजे 6 वरांचेर श्री मनीष सिसोडिया स्वता येवन आपलें उलोवप करतले।